आयच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. Speaker sir, I would like to make a small correction. Question 4CB 4. B answer 1, 2, 3, 4. The word solution has to be read properly. Means it is gone as solution. 4, 1, 2, 3, fourth line. 100% solution it should be, not solution. Under Rule 49(2) of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I would like to request for postponement of the unstar question number 5 regarding land allotment in various industrial estates tabled by Honorable MLA Sri Alex Reginaldo Lawrence and to answer on 8/8/2014. Speaker sir, under Rule 49(2) of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I would like to request for postponement of the unstar question number 71 regarding self-help group in the state tabled by Honorable MLA Sri Rohan Khaunte and to answer on 8/8/2014. Speaker sir, under Rule 49(2) of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I would like to request for postponement of the unstar question number 83 regarding Hastakala Vyavasayakancha Yadi Sambandhi tabled by Honorable MLA Sri Vishnu S. Naikwag and to answer on 8/8/2014. Small correction, Speaker sir. Under the rules of the business procedure, I would like to make correction to unstar reliquy number 2 at answer A. The figures 3,741 may be read as 3,606. आयचे तारांकित प्रश्न. पहिलो प्रश्न श्री मोविन गुदिनो. Speaker sir, I may be permitted to ask LQ number 1B. स्पीकर सर, उत्तर कंप्युटर दिल्याप्रमाणे. Speaker sir, हांगा जो उत्तर दिला तो इतलो शॉर्ट आसा आनी इनकम्प्लीट आसा आनी जशें काम स्पोर्ट्स ग्राउंडाचेर जायना आनी थिंगा तो स्पोर्ट्स हॉल जे आसा ऑल्सो अंडर SAG तुजे उत्तर प्रमाणे कांयच काम जालें ना. तुजे लक्षांत हाडूंक सोदता प्रश्न विचारचें होणे. लास्ट असेंब्ली सेशनान तुवें म्हाका एक आश्वासन दिल्लें, सेशन जाल्ले बरोबर आमी नेक्स्ट डे या ग्राउंडाक कितें ते प्रॉब्लेम सॉल्व करुया. आतां 6 म्हयन्यांनी सेशन येता आनी आमकां करचेंच पडटा. तूं ग्राउंडार येयला, म्हाजे बरोबर विजीट केला? ना. उत्तर ना. हांवूच दिता कित्याक तूं तकली हालयता ना म्हूण. कित्याक करूं ना? म्हणजे तुजी इच्छा ना करपा. दुसरो प्रश्न स्पीकर सर, एक हांवें पत्र दिल्लें, तांकां खबर आसा CMान ताका माग केल्लें. सगळे प्रश्न आहा ते डिटेल घालून ग्राउंडार कितें जावना जाला तें तुमकां खबर नासतली. तो ग्राउंड जो चिकले आसा आख्खे मुर्मुगांवचे लोक थिंगा येता. थिंगा वॉकिंग धरून स्पोर्ट्समॅन म्हणून वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स, व्हॉलीबॉल खेळटा, एथलेटिक्स खेळटा, क्रिकेट खेळटा. तो येदो व्हडलो ग्राउंड जावन आसा आनी कितें तुमी स्पोर्ट्स इम्प्रुवमेंट करता? तुमच्या लक्षांत पयलीं आसा हेजेर कितें कितें बरयलां ते कितले पॉयंट. कित्याक हांव वाचपाक सोदना. जे कर म्हूण सांगिल्लें आनी तुमी सांगिल्लें करता म्हूण 17 पॉयंट आहा. पयले सुवाते ग्राउंड लेवलार नात. इट इज नो लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड, नो प्रॉपर ड्रेनेज, स्लॅब्स ड्रेनीचेर ना, काडकान लोक चलता. थिंगा लायट्यो ना बिलकुल. व्हॉलीबॉल कोर्ट जे आसा थिंगा डिमांड येयला तेन्ना हांवें लायट्यो घालून दिला, सरकारान दिवना त्यो, गायल्या त्यो सद्या टेम्पररी हांवें घालून दिल्ल्यो आसा. दुसरें तुमकां सांगता, जे पीच आसा क्रिकेट पीच, ती पीच सारकी ना, जिमनेशियम सारको ना, रूफ थिंगा सारको लिकींग. तो इल्लोसो तो ते लोक बसता स्टेजीर. केन्ना तुमी करतले? तुजो उत्तर कितें आसा? आतां फुडें वॉटर टँक लीक जाता, इंडोर हॉल सारके ना, लॉंग जंप पीट आनी ते पयले ते लॉंग जंप करपाचें आसा. हांव आनी तूं मारी आनी आमी इंजर जाता काय ना ते पळया. केन्ना तुमी हे म्हाका करून दितले आनी कित्याक करूना आतां पर्यान? कितें तुजी डिफिकल्टी? काय करपाचें मनान ना? तुवें म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन जो मुद्दो मांडला तो सारको आसा की फाटले फावट ताणें जे मेंटेनन्स वर्का संदर्भात ज्यो गजाली
हांगा सभागृहाक हाडिल्ल्यो आनी त्या नंतर लक्षांत आयलें ज्या वेळाचेर जरी हांव जरी बरोबर जरी आयलो ना त्या नंतर आमी प्रत्यक्षांक बाब कार्लोस आनी आमी विजीट केल्ली की कारण ती त्याच वेळाचेर आतां फेब्रुवारी म्हयन्याक ती नॅशनल खो खो धरली आनी त्या वेळाचेर आमकां की कांय जे मेंटेनन्स वर्क आसा ते आमी केल्लें आसा आनी त्यामुळे तुमी जे सांगता पळय आसा न्ही ती लेवलिंग केल्लें आसा की आमी जे वॉल आसा ताजें पेंटींग केल्लें आसा जे मिनिमम जे मेंटेनन्स वर्क आसा ते केल्ले आसा दुसरो जो आसा प्रस्ताव आसा तुमी जो नोट म्हाका दिल्लो म्हजे पावल्लो आसा आनी ह्या संदर्भांत की ज्या वेळाचेर आमकां लुसोफोनिया गेमीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी जे उबी केल्ले आनी त्यामुळे आमकां आमचे जे टेक्निकल जो सेल आशिल्लो तो आमकां हे सगळें करता आसतना बाकीचे सगळे ताजी बिल करप बाकी सगळे हातूंक की आमी फाटल्यान पडले कारण ज्या तरेन हांगा की लुसोफोनिया गेमीक आमी जे काम केलें युद्ध बाजारी जे काम केल्लें आसा त्यामुळे स्वाभावीकपणे की एक वर्साक इतलें काम जावप शक्य नाशिल्लें न्ही त्यामुळे हांव सांगता तुमकां की म्हाकाय खबर आसा की इतले लोक त्या ग्रावंडाचेर की 400 ट्रॅक आसात की क्रिकेट पीच आसात की त्याच बरोबर फुटबॉल व्हॉलीबॉल हँडबॉल अशे सगळ्या प्रकारची एक्टिविटी आणि एक मेजर ग्राउंड की त्यामुळे हांव ह्या वेळाचेर तुमकां एक एश्योरन्स दिवपाक सोदतां की फाटल्या वेळार जर वेळ जालो की आमचे टेक्निकल सेल आतां सगळें आमचें कामां कंप्लीट जाल्लें आसा की आतां आमच्यांनी इमिडिएट की त्या ग्राउंडाचें काम हातांत घेवया आणि जितले बेगीन ते कंप्लीट जावपाचे प्रयत्न करूया आमी स्पीकर सर आता तुझेच उत्तर प्रमाणे तू सांगता तुका आश्वासन दिल्ले आणि तुवें विजीट करूना आपण कोको टायमा गेल्लो कालुसा घेवन गेल्लो एक मिनिट की कालुसा घेवन गेल्लो आणि तिंगा काडोक आहा म्हणून तू मान्य करता म्हणजे लायटिंग बरोबर ना म्हूण म्हणजे आयक म्हणजे तुम्ही कोण आमदार आहात ताका काडोकान धरून तुम्ही काडोकान वयता कित्याक तुमकां दिसना कितें करपाचें आहा तें म्हणून कांयच करूना दुसरें एक मिनिट म्हाका काबार करून दी सेम वे लुसोफोनिया गेम सक्सेसफुली कंडक्ट केले कित्याक आमचे मुखेलमंत्री फुडें आशिल्ले तुजोय हातभार आसा हांव ना म्हणना पूण तेन्नाय सुद्दां आमी हावजान सभागृहान बॉब मारला लुसोफोनिया घेवप म्हणजे आहा तें पाड घालप न्हू आणि तू 6 महिन्यांनी तुका विजिटूय करपाक टाइम ना कितें करतलो 6 महिने स्पीकर सर माननीय मेंबर म्हाका सांगपाचें आसा की आमी ज्या तरेन तुमचे वास्कोचे टिळक मैदान आमी डेव्हलप केलें खबर आसा न्ही टिळक डेव्हलप केलें म्हणजे हें पाड घालप तेच हांव तुका विचारता न्ही पळय की हाजर ते पाड घालपाचें न्ही की हांगा सबंद गोंयांक फाटल्या सरकाराचो तो एक घटक आशिल्लो आनी एक मुख्य घटक आशिल्लो त्यामुळे म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की ऍटलिस्ट तुम्ही जे मेंबर आशिल्ले पळय न्ही त्या मेंबरान तरी आपल्या क्वेश्चनचेर तुम्ही डेव्हलप केलें अशें म्हाका दिसतालें आमची सोडून दियात अपोजिशन तुम्ही केल्लें तें सोडून दियात आतां हांगचो सावड्डेचो क्वेश्चन जर तूं आज मेरेन त्या क्वेश्चनसीक एक ग्राउंड ना आमचे सरकार येतकीर तांणी एक ग्राउंड दिल्लो आसा की सांगण्यासारख्या म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की ऍटलिस्ट आमी जो फर्स्ट राउंडाचेर लुसोफोनिया गेम आसतना सुद्दां ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आज मेरेन एकूय ग्राउंड ना ताका थोडीशी प्रायोरिटी दिल्ली आसा की त्यामुळे तुमचेय आमी डेव्हलप करता आमी खंयचेच डेव्हलप करिना अशें म्हणनात पण तुम्ही हे सगळे विचारता आसतना की ज्या लोकांचे गेले कितलेशीच वर्सां अन्याय जाल्लो आसा उदाहरणार्थ काणकोण अन्याय जाल्लो आसा सांगें अन्याय जाल्लो आसा सावड्डे अन्याय जाल्लो आसा की ते करून येना तुम्ही हाजे विचार करपाक ऍटलिस्ट तुम्ही आसतना ऍटलिस्ट तुमचो ग्राउंड तरी तुम्ही डेव्हलप करून घेवपाक तेंय केलें ना आज आमी सांगता तरी आसतना आमी तुमचे जे ग्राउंड आमी करता न्ही बिकॉज सर ही भाषा कितें तुमचो ग्राउंड आमचो ग्राउंड आनी अडेच वर्सान तो सांगता अडेच वर्सान माननीय मंत्री सांगता की तुम्ही तेन्ना आशिल्ले तुम्ही करूना केन्ना MLA डेव्हलप करता सरकार करता कोण मिनिस्टर आहा तो करता MLA सांग बस हांव उलयता पयलीं केन्ना करता जेन्ना आमदार मागता तो करता तेजी इच्छा आहा जाल्यार करता तुका बरे भाशेन खबर आहा म्हाज्या कितल्योश्यो वस्तू करूना तुका खबर आहा आनी हे जाण आसतना तूं तें म्हाका सांगनाका की आदल्या सरकारान अडेच वर्सांनी करून आम तें सांगनाका तुका उत्तर दिवपाक हें चुकीचें ना बस हांवें काबार करना हें चुकीचें तुजें बिलकुल चुकीचें अडेच वर्सान तूं हो जबाब दिवपाक शकना 6 म्हयन्यान तूं जबाब दिवपाक शकना की आपल्याक टायम नाशिल्लो ते ग्राउंडार येवपा म्हूण कित्याक तूं 6 म्हयने पावना कित्याक म्हाज्या ग्राउंडार तुवें प्रायोरिटी दिवना कित्याक तुवें CMचे लेटर जे तेणें माग तुका करून गेला तेजेर एक्शन कित्याक घेवना हें म्हाका सांग तूं सर ज्या तरेन हांगा मेंबर जो आसा आवाज काडून उलोवपाचो प्रयत्न करता
की ऍटलिस्ट तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय ऍटलिस्ट ज्या मतदारसंघाक आमी एकही ग्राउंड झाले ना ऍटलिस्ट पहिली प्रायोरिटी पहिली 2.5 वर्सां तरी आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक दिया न्ही आमी करिना म्हणना की आमचे संबंध गोंयाक विकास करपाक जाय आमचो हें आसा मोठो आसा त्यामुळे आमी करता म्हणून सांगता तुमकां तुम्ही सांगला तू कालुसा घेऊन गेलो तू काडकानूच गेलो आणि काडकानूच दवरपाक सोदता तो ग्राउंड स्पीकर सर काडूकूच दवरपाक सोदता काडूस बाबा व्हरपा फाटले हेतू आशिल्लो त्या वेळाचेर नॅशनल खो खो थी ऑर्गनायज करपा आशिल्ली आणि त्यामुळे प्रायोरिटीन त्यो गोष्टी ती करणे भाग आशिल्लो त्यामुळे तात्काळ म्हाका ताका घेवन वचचें पडलें कारण तो त्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचो एक मेंबर आशिल्लो कार्लोस अल्मेदा. Speaker sir, there are two parts. One part is over. I has not even given assurance and दुसरो part दुसरो ग्राउंड म्हाका दोन्ही ग्राउंडाची assurance जाय मागीर ताका विचारून दी. दुसरे न्यू वाडे एक ग्राउंड आसा तीच परिस्थिती म्हाका तुजे कडेन स्पष्ट आश्वासन जाय दोन्ही कडेन जे टेक्निकल रिजना लागून तूं म्हणटा उरला तें काम तूं करतलो म्हूण आनी केन्ना करतलो नेक्स्ट सेशन पुढे जातले 6 म्हयन्यांनी करतलो तें म्हाका आश्वासन जाय ग्राउंड सगळे लोक यूज करता आमचे तुमचे म्हणना तिंगा सगळे लोक यूज करता आनी सभासद आमचे यूज करता जरी आवाज कोणून उलोवपाचो प्रयत्न जरी केलो हांव प्रामाणीकपणे ह्या ग्राउंडाक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो आनी फुडले सादारणशे की एक 4-5 म्हयन्या भितर प्रोसेस कंप्लीट करून बाबा टेंडर करपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करतलो. स्पीकर सर हांव पयलीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर देव बरें कर म्हणटा ते कितें जालें तो आमचो ग्राउंड दाबोली ग्राउंड आहा तो म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आफ्टर अबाउट 8 वर्सान पेंडींग केला आमी तेन्ना रिक्वेस्ट केला तेन्ना तो पेंड मारला आनी मायनर रिपेर्स केला ते कांय करूं ना म्हणना पूण स्पीकर सर तेका एक न्यू टर्फ घालपा जाय ते ग्राउंडाक आनी तो ग्राउंड स्पेसिफीक फॉर क्रिकेटाक दवरपा जाय कित्याक फुटबॉल ग्राउंड आनी हाय आतां सो एक रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तो ग्राउंड चिकलो तो ग्राउंड फॉर क्रिकेट आनी सायडीन थिंगा आनी जागो आहा थिंगा एक स्विमींग पूला जागो दवरलेलो आनी एक ग्राउंड करून थिंगा एक धाकटो फुटबॉल ग्राउंड करपाक शकता स्पीकर सर. स्पीकर सर चिकाली ग्राउंड आसा हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा 1-2 हांव गेलो थंय आनी त्यामुळे ज्यो त्या ग्राउंडा संदर्भात डिफिकल्टी आसा त्यो म्हज्या लक्षांत घाल्ले आसा आनी हांव ज्या वेळाचेर गेल्लो की त्या वेळाचेर की अनेक जण वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट्स खेळटाले त्यामुळे त्याच वेळाचेर लक्षांत घाल्लें की हो ग्राउंड ज्या तरेन माननीय आमदार मावन बिजनोबी सांगता पळय न्ही त्या पर्यंत तो डेव्हलप करपाचें एश्युरन्स आमी दिल्लें आसा आनी त्या पर्यंत करूया आमी. मान्य करता तुमी डेव्हलप करतले एकूच म्हाजी मागणी डेव्हलप करचे आदी टॉप प्रायोरिटी इल्युमिनेशनान दी थिंगा नाका जाल्ल्यो गोश्ट्यो जावपाक स्टार्ट जाल्ली आसा तुमकां खबर आसा बायणां काडून उडयला सो लोक ते स्प्रेड जाता आनी खंय काडोक आसता थिंगा वयता आनी ग्राउंड आमचे स्पॉयल जाल्ले नाका विथ नेफेरियस एक्टिविटीज एक जालें दुसरें दोन्ही ग्राउंड न्यू वाडे एज वेल एज एटलिस्ट इल्युमिनेशन ऑन प्रायोरिटी बेसीस घे बाकीचे तूं मागीर कर हें तरी घेता तुमी प्रायोरिटीचेर एटलिस्ट इल्युमिनेशन काडोक आहा तो काबार कर मागीर तुका काडकान वचपाक गरज पडपाना. स्पीकर सर एक मिनट ते सो लायट रिपेर केले स्पीकर सर आमचे पावर मिनिस्टर मिलिंदान ही हॅज सेंड दोज हिज पीपल एंड सी ऑल द लाइट्स which are around the ground. I think about 14 lights have been repaired. Because sir, he is not minister. Why he is replying and why he is interfering in my constituency? Speaker sir, he can raise a question. Speaker sir, He's informing him. आमी बरेचश्योच लायटी आसा ज्या वेळाचेर आमी नॅशनल गेम खेळिल्ली त्या वेळाचेर आमी रिपेर केल्ल्यो जर खंय उरली आसत जर जाय ती प्रायोरिटीन ती आमी करता. फुडलो प्रश्न Thank you. श्री ग्लेन तिकलो. Because sir, can I just on the same question or? Yeah, supplementary, but only on Chikalim. Yeah, Chikali. So since it's connected with ground, Speaker sir, I would like to just take an assurance of my cricket ground at Pede. We'll take it separately. We'll take it separately. आगीर घेऊया. तुझा प्रश्न विचार. Speaker sir, may I be permitted to ask LQ number 2B? कम्प्युटरांतले ते प्रमाणे